आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान घेतिल्ले सगळे निर्णय उलटे करून नवो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान यू टर्न घेवपाची हॅट्रिक केल्या असो आरोप फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान केला। कसिनो, गोंयांक खासा दर्जो आनी पेट्रोलावेलो व्हॅट ह्या तिनूय प्रकरणात पार्सेकारान यू टर्न घेतल्यात अशें विजय म्हणटा। फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकाराचेर यू टर्न मारता म्हूण खर टिका केल्या। यू टर्न मारपाची हॅट्रिक केल्या असो आरोप विजयान केला। म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान हॅट्रिक मारिल्लें आसा यू टर्नाची। हें हॅट्रिक कित्याक म्हणटा हांव, ते पयले तारखेक जानेवारीच्या पयले तारखेक ताणें अनावन्स केलें की 10% वॅट पेट्रोलाचेर घालता म्हणून। गोंयाक स्टेटहूड, गोंयाक स्पेशल स्टेटस जो डिमांड आशिल्लो हो इनप्रॅक्टिकेबल डिमांड आनी हो मान्य करूंक जावचो ना। मनोहर पर्रीकारान ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस आमकां असेंब्लीन सांगिल्लें की आमी रिन्यू करचे ना, रिन्यू करतले फकत ते मांडवींतले भायर गेले जाल्यार अशें म्हणून जे सांगपी मनोहर पर्रीकार आशिल्लो तेंय डिसिजन ताजेरूय आज यू टर्न मारिल्लो आहा। भाजपा महिला मोर्चा कसिनो आड सदांच आंदोलन करतालो। आतां ही बायलां कितें करतली असो प्रस्न गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष लुईजीन फालेरोन केला। I wonder what will happen to all the Mahilas belong to the BJP who are on the roads to stop casinos. I wonder what will happen to the NGOs who were vehemently opposing casinos. प्रुडंटा खातीर मडगांवच्यान सावियो डायस। स्काय बसीचे बांदकाम मोडटना कंत्राटदार लोकांच्या जिवाची पर्वा करनासतना बेजबाबदारपणान काम करता म्हूण लोकांनी आरोप केला। स्काय बसी खातीर उबारिल्ले बांदकाम प्रकल्पूच रद्द केल्ल्यान आतां मोडटात। मात मडगांवां सुमार 12 फुटांवयर आशिल्लो हो पूल मोडटना पुला सकयल आशिल्ल्या रस्त्यावेल्यान वचपी लोकांच्या सुरक्षेचेर आड नदर केल्या म्हूण कांय लोकांनी बोवाळ केलो। कोंकण रेल्वेचो हो म्हत्वाकांक्षी प्रकल्प रद्द जाल्ल्यान तो मोडपाचें काम सद्याक सुरू आसा। शेनवारा सकाळीं पुलाच्या कॉन्क्रिटाचो मोठो भाग तुटून रस्त्यार पडलो। ह्या वेळार रस्तो येरादारी खातीर बंद करूंक नाशिल्लो, ताका लागून लोक चळावले। काम मोडटना जरुरी मान्यताय आनी सुरक्षेच्या गजालींक गुड्ड्याक मारल्या म्हणून लोक बोवाळ घालतालो। आता तो कोण मनीस नासतना हांगा ब्रेकर लायले दंडका, ब्रेकर लावन उडयलें आनी जो एकटो पळोवपा आशिल्लो तो धांवलो। लोक येता ना कांय ना, रस्तो बंद कांय ना, बेश्टो एकटो रावन लोकांक आडयता। 3 फावटी वचून सांगलें ताका काम करता कितें तरी सेफ्टी प्रिकॉशन्स घेयात, कांयच तयार ना करपाक। मागीर हे प्लास्टीक लायलां, जवळ 12 फुटाचेर काम करता, 6 फुटाचेर प्लास्टीक तांचें। सायटी वयलो इंजिनियरय येरादारी पुलिशेक कळोवंक ना म्हूण गजाल मान्य करता। बस डिसबैलेंस की वजह से हुआ, गिर गया। रोड ये करते समय क्लोज किया था तुमने? जी हाँ, सेफ्टी लगाया था। क्लोज किया था? क्लोज नहीं किए थे, लेकिन आदमी लगा के खड़े थे। नहीं, ट्रैफिक पुलिस को भी कोई ये किया था, तूने इन्फॉर्म किया था कि रोड ये करने के लिए? नहीं किया। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। कोंकणी भाशा मंडळाचो 20वो युवा महोत्सव म्हापश्या पेडे मैदानार 17 आनी 18 जानेराक जातलो। म्हापशे रोटरॅक्ट क्लबाच्या जोड पालवान हो महोत्सव घडोवन हाडटले। गोंयभरच्या कॉलेजीचे तरणाटे ह्या महोत्सवात वांटो घेतले। 8 जानेर मेरेन प्रवेशिका धाडप गरजेचें। कोंकणी भाशा मंडळाचो 20वो युवा महोत्सव 17 आनी 18 जानेराक म्हापश्या पेडे मैदानार जातलो। गोंयभरचे तरणाटे ह्या युवा महोत्सवांत वांटेकार जातले। ह्या वर्साचो गोवा युवा महोत्सव आमी 17 आनी 18 जानेवारीक पेडे मैदानार करतले। कोंकणी भाशा मंडळ आनी रोटरॅक्ट म्हापसा हांच्या जोडपालवान हो युवा महोत्सव घडून येतलो। 2 दीस चलपी ह्या युवा महोत्सवांत साबार कार्यावळी जातल्यो। गोवा युवा महोत्सवान वट्ट 14 सर्ती जातल्यो। लोकमाड म्हणजे गोंयचे पारंपारीक लोकनाच, गीत गायतना, खेळ म्हणजे रस्तो नाट, स्ट्रीट प्ले, फास्की म्हणजे वंटीपत्रक, आयले तशें गायले म्हणजे ट्रिओ जे जातात तियात्रांनी त्या पद्दतीचे, रंगमाची म्हणल्यार एक नाटकुलेचे अशे एक सर्त आमी अंदूच्यानी नवी हाडल्या, वादावादी म्हणजे डिबेट जाता तशी, नाच नाच नाचुया, प्रश्नमाची, नमन, मुस्तायकी, कवन काळजातले आनी शुटींग ह्यो 14 सर्ती जाता। प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे। घेवया एक विराम।